नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. राधिका कामत सातोस्काराचो येवकार. खबरो विस्तारान. फुडली G20 परिशद ब्राझीलांत. प्रधानमंत्री मोदीन अध्यक्षपदाची सुत्रा ब्राझीलाचो राष्ट्राध्यक्ष लुला दा सिल्वा कडेन दिली. भारता कडेन नोव्हेंबर मेरेन G20 ची सुत्रा आसात. नोव्हेंबरांत G20 व्हर्च्युअल रिव्ह्यू बसका घेवपाचो प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदीन G20 परिशदेचो समारोप करतना घालो. थारावांतल्यो गजाली खंय मेरेन पावल्यात ताजो रिव्ह्यू ते बसकेंत जातलो. भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है. अभी 2.5 महीने बाकी हैं. इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहाँ रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं. हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है. मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें. उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे. इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं. भारताच्या यजमानकेंत जाल्ले G20 परिशदेंतल्यान संवसाराच्या बऱ्या फुडारा खातीर बऱ्यो गजाली मुखार आयल्यात. गोवा टुरिझम रोडमॅप गोंयच्या यशस्वी आयोजनाचो दाखलो. G20 परिशदेंत थारिल्ल्या गजालींक लागून संवसारीक अर्थीक मळार रोजगाराच्यो संदी निर्माण करपाक मेळटल्यो आनी ताजो लाव संवसाराक जातलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें ट्वीट. गोंयच्या कांय फुडाऱ्यांक एक राष्ट्र एक वेंचणुकेची धाकधूक. कांय जाण संद म्हणून जाल्यार कांय जाणांक तें संकट. 2022 विधानसभा वेंचणुकेंत 15 मायज उमेदवारांक जिखता म्हणल्यार घाम सुटिल्लो. 5 वर्सां पुराय जावच्या आदींच वेंचणुकेक वचचें पडल्यार परत तीच परिस्थिती येत म्हण हुस्को. पडेल फुडाऱ्यांक वेंचणूक जाल्यार सोर्तच. खासा रिपोर्ट. एक राष्ट्र एक वेंचणुके खातीर केंद्रान पावलां उबारल्यात. आदलो राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांचे अध्यक्षते खाला समिती करून फुडली दिशा थारोवपाचो प्लान. एक राष्ट्र एक वेंचणूक चालीक लागून 2024 लोकसभा वेंचणुके बरोबरच गोंयची विधानसभा वेंचणूकय जाता काय म्हूण फुडाऱ्यांक हुस्को. कांय जाणांक 5 वर्सां पयलींच परत वेंचणुकेक वचचें पडत म्हूण हुस्को. जाल्यार कांय जाणांक हो निर्णय म्हणल्यार सोर्त फुटिल्ले वरी संद दिसपाक लागल्या. 2022 विधानसभा वेंचणुकेंत कांय उमेदवार काठार पास जाल्ले. विरेश बोरकार 76 मतांनी, रवी नायक 77 मतांनी जिखले. वेळीचो क्रूज सिल्वा 169, प्रियोराज गोविंद 213 मतांनी जिखिल्लो. दिवचले चंद्रकांत शेट्टे 318 मतांनी, नावेले उल्हास तुळेकर 430 मतांनी जिखले. साखळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 666 मतांनी जिखिल्लो. कुडचड्या निलेश काब्राल 672 मतांनी जिखला. पणजे बाबूस मोन्सेरात भाजपाच्या तिकेटीर फक्त 717 मतांनी पास जालो. 1000 ते 1500 मार्जिनान जिखप्यां मदीं सांगेचो सुभाष फळदेसाय, बाणावलेचो आपाचो वेंजी, कुट्टाळे अपक्ष आंतोनियो वाझ हांचो आस्पाव आसा. विजय सरदेसाय 1527, माविन गुदीन 1570 मतांनी जिखिल्ले. कमी मतांनी खर्च्यात जिखिल्ल्या आमदारांक ही अर्ध्या टर्मात येवपी वेंचणूक म्हणल्यार हुस्को करपा सारकीच. तातूंत पक्ष बदलून भाजपांत गेल्ल्यांक मूळ भाजपा फुडाऱ्यांचो हुस्को. कांय पडेल फुडारी आनी आदले आमदार एक राष्ट्र एक वेंचणुकेक एक संद म्हूण आशेन पळोवपाक लागल्यात. केपें बाबू कवळेकार आनी प्रियोराज दिपकाक एक राष्ट्र एक वेंचणूक म्हणल्यार एका अर्थान सोर्त. मांद्रे सोपटे शिवोले मांद्रेकार दिवचले नरेश सावळ ही एक संद म्हूण पळयता. थिये आनी हळदणा किरण आनी ग्लेनाक परत चान्स घेवपाक मेळटलो. बाबू आजगांवकारान पेडण्या आपूण परत येतलो म्हूण पयलीं जाहीर केला. पणजे उत्पलाक कुंभारजुंवे मडकयकार फामिलीक आनी सांतांद्रे सिल्वेराक संद. साखळे मुख्यमंत्री सावंताक आनी फोंड्या रवीक बरें स्क्रू टायट करचे पडटले. मडगांव फातोड्ड्यात दिगंबर दामू आनी विजयाची समीकरणां पयलेच फावट बदलल्या. बाणावले वेळी नावेली नुव्यात चर्चिल लुइजीन आनी काँग्रेसीक संद. कुडचड्या पाटकर आनी काणकोणा इजेराक परत एक संद चलून आयिल्ल्यान जमा.
भाजपाक विनेबिलिटी हीच क्रायटेरिया आशिल्ल्यान नेगेटिव्हांत आशिल्ल्या विद्यमान आमदारांक पासून तिकेट मेळत म्हूण शाश्वती नासता. दुसरे वटेन डिवायडेड ऑपोजिशनांतल्यान भाजपाक सत्तेर हाडपी विरोधकांक अनुभवांतल्यान वेगळी रणनीती आखपाची आनीक एक संद प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. 70th सुमारे 100 कोटींच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांची उक्तावणां जाली. 70th उदकाचो प्रश्न सोडोवंक 15 MLD रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन, बागवाडा मोर्लेच्या पुलाचे बांदकाम, केरी पंचायत बिल्डिंग, मोर्ले केरी अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या प्रकल्पाची बुन्याद घाली. होणा पंचायत घराचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी वाळपयचो आमदार मंत्री विश्वजितान उक्तावण केले. आज खूप खुशी दिसता तुमचे मदीं येवन. खूपशे असे प्रकल्प असले की खूप वर्सां ह्या लायनीन लोकांक जाय आसले की बऱ्यापैकी इलेक्ट्रिसिटीचो विशय आशिल्लो, बागवाड्याचो पुलाचो विशय आशिल्लो, त्याच बरोबर पंचायत बिल्डिंग आमकां केरी जाय आशिल्ली, त्याच बरोबर जुनी बिल्डिंगाचें अपग्रेडेशन जाय आसलें. तेजे नंतर तुमचे 15 MLD तेजो आयज फावंडेशन स्टोन बाब सुभाष शिरोडकर घालून गेले. आयज हे सगळे गोश्टी आमी आयज फुडें व्हरपाक जेन्ना वयता, आयज तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आनी आमकां सगळ्यांक पर्या मतदारसंघाचे सगळे भाव भयण आनी 70चे लोकांक हो चड आनी चड फायदो जावपी ह्या तरेचे प्रकल्प. तुमच्या मनान आमची 70 वेगळे तरेन विकास जर फुडें वचूंक जाय आनी 70चो विकास एक वेगळ्या लेवलार जर वचूंक जाय तर आमकां सगळ्यांक एकमेकाचे हात धरून एकमेकाक सहकार्य करून त्यो कामां फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. 100 कोटी रुपया आणि हे 100 कोटी रुपया पर्ये मतदारसंघाक कोणा खातीर मेळ्ळे? कोणा खातीर मेळ्ळे? व्हडलेंच सांग न्ही. डॉक्टर दिव्या राणे हांच्या प्रयत्ना खातीर नेटान ताळयो मारात. गोंय एड्युकेशन क्षेत्रात मॉडेल राज्य आसा, गोंय हेल्थ क्षेत्रात मॉडेल राज्य आसा. अशा पद्धतीच्या बेजीक गरजो ह्यो सातत्यात आमी दिता आणि म्हणून हांवें म्हटलां की तुमचो सगळ्यांचो तेंको म्हणजे सातत्यात बाब विश्वजीत राणे आणि दिव्या राणे हांच्या खातीर आसात, गोंय सरकारा खातीर आसा. तोच तेंको मोदीजी खातीर आसपाक जाय ही तितकीच गरज आसा. आदित्य L1चो आनीक एक पावडो पृथ्वीच्या 3ऱ्या कक्षेत पावलो. 15 सप्टेंबराक फुडलो मॅन्युअर जातलो. त्या उपरांत आदित्य L1 लॅग्रांज पॉयंट L1च्या दिशेन वतलो म्हूण इस्रोन जाहीर केलां. आतां आदित्य L1 पृथ्वी सावन 71,767 किलोमीटर पयस पावला. पोरने गोंयचो वादग्रस्त बंगलो 6 म्हयन्यां भितर मोडटले. आपल्याक मुख्यमंत्र्याचो पुराय तेंको आसा. आपूण लोकांबरोबर म्हण पोरण्या गोंयचो आमदार राजेश फळदेसाय प्रुडंटा कडेन उलयलो. बंगल्याचें प्रकरण कोर्टांत आसा, ताका लागून ताजेर उलोवप खंय सारकें न्हय. कोर्टाच्या बाबतीन आमी उलोवंक शकना, पण आमकां न्यायपालिकेचेर विश्वास आसा आनी 100% सगळे लोकांची भावना थंय दुखलेली आसा. हेका लागून खंय नाल्यार खंय तरी गोंयचो साहेब आमच्या बरोबर आसा आनी कदाचित येणाऱ्या 6 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता तो जमीनदोस जातलो अशें म्हणून आमकां सगळ्यांक खात्री आसा. आनी आमचो गोंयचो साहेब आमच्या बरोबर आसा आनी जे पळय कोणी कितें केलां इनलिगल ते 100% मोडोवंकूच जाय. आमी लोकां बरोबर आसा, लोकां बरोबर रावतले आनी मोडले शिवाय रावचे ना. तेंचो भरम आसतलो ईच एंड एवरी टायम हांव लोकां बरोबर आसा, लोकां बरोबर उलयतां, लोकां फाटल्यान रावता. कसली गोश्ट पळय लोकांक उलोवपाक खुबशें कितें कितें आसता. हे कोण आमचे लोक उलयना, हे कोण भायले पळय दुसरे कोण आसता पळय ते लोक येवन उलयता. लोकां बरोबर पळय आमकां सरकारूय सपोर्ट करता, मुख्यमंत्री सपोर्ट करता म्हाका सातत्यान, पण जे कोर्टान आसलेल्या कारणान आमकां तेजेर भाश्य करपाक आमकां सारकें कळना. म्हणजे आमचें योग्य न्हू म्हण आमी तें उलयना, पण जे पळय आमी कितें प्रोसिजर करूंक जाय तें आमचें चालूच आसा. आतां तुमी काल सुप्रीम कोर्टाचें डायरेक्शन पळयलें ना, सुप्रीम कोर्टान कशें कितें उलयलां. सो आमी हेजे कोर्टा बद्दल उलय, पण आमकां न्याय मेळटलो. गोंयच्या साहेबाचेर आमकां विश्वास आसा, आमच्या सरकाराचेर आमकां विश्वास आसा 100 आनी लोकांचे संपूर्ण आमकां आशिर्वाद आसा. हे खंयच्यान नाल्यार खंयच्यान तरी ताका पर्याय येवन तो 6 म्हयने भितर तरी बंगलो मोडटलो. पर्वरे कितल्योश्योच बेकायदेशीर आनी क्रिमिनल गजाली चल्ल्यात. थळावो आमदार मंत्री रोहन खंवटेची खंय दादागिरी चल्ल्या. काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकाराचो आरोप. 2020 पर्वरे एक्टिविस्ट मेथराक लासून मारिल्लो. ताजी फामील न्यायाक रावल्या. पुलीस आमदार सांगता तशें वागतात म्हण गिरीश उलयलो. मुख्यमंत्र्यान खंय लक्ष घालचें. गोयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद
सावंत हो होम मिनिस्टर म्हणून कंप्लिटली फेल जाल्लो आसा आनी त्याचो जो कंट्रोल जाय आशिल्लो ओवरऑल त्याच्या मंत्री आमदारांचेर तो कंट्रोल ना जाल्लो आसा. खुबशे पुलीस ऑफिसर्स आनी पुलीसमॅन जो कायदो सांबाळपाक जे आसात ते कायदो तोडपाचें काम पुलीस करतात आनी हांकां सगळ्यांक प्रोटेक्शन मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टर म्हणून गोंयचो मुख्यमंत्री सुरेंद्र देसाय इन अ पर्टिक्युलर मॅटर ऑफ पर्वरी he has made very shocking statement in the open court saying that in Porvorim particularly the judges and advocates even are not safe. विलास मेहतर जो RTI एक्टिविस्ट ज्याने एक कन्स्ट्रक्शनाच्या विरुद्ध कंप्लेन दिली आणि पंचायतींतल्यान भायर सरून वयतकच 200 मिटरांचेर तेजो 2020 ताका ओपनली पेट्रोल घालून उजो लावन त्याची हत्या केली वयता. मिस्टर रोहन खवटे ट्रायंग टू मेक पोर्वरी अ क्रायम कॅपिटल. रोहन खवटे त्यांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह जालो. तो मेरेन लॉ अँड ऑर्डर आणि अशे लोकांचेर अत्याचार लोकांचेर अटॅक ह्याची वाड जायत आसा आनी मुख्यमंत्र्या कडेन मागतात की ह्या सगळ्या प्रकरणांतल्यान तूं एक हाय लेवल इन्क्वायरी इमिजिएटली ऑर्डर कर. तुयेच्या 3 धनगर फामिलीक लायटीचे कनेक्शन मेळ्ळे. गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत पहिल्याच फावट तांच्या घरांत लायट. आमदार जितान ह्या घराब्या मेरेन उजवाड पावोवंक यत्न केले. जीत म्हणटा आतां सारखे घर बांदून दिवपाचे घरा मेरेन रस्तो व्हरपाचे टार्गेट. भाटकारा कडेन उलोवन ह्या टर्मातच कामां तडीक लावपाचो प्लान. समाज जो आहा आनी तेंची हे 3 फॅमिलीज आहा तांकां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय नासली. कितलीशीं वर्सां ते हांगासर रावंक येयलेल्या पासून तांकां पावर सप्लाय ना आनी तेतून ते कितलीं वर्सां हांगा रावतात. भुरगीं तेंची शिकतात. आमच्या आतां लेवलीचेर आनी सरकाराच्या पातळीचेर तांकां लायट हाडून दिली कामे करून दिले. वाटेचो विशय आहा जेन्ना तेंचे सेटलमेंट जातले तेन्ना डेफिनेटली आमी तेंच्या वांगडा आसतले आनी सेटलमेंट करता आसतना तांकां रस्तो बीन सगळे जे नेसेसिटी गरज आहा तांकां घरा खातीर ती डेफिनेटली करतले. पूण तेच्या पयलीं भाटकार जे आहा तांकां घेवन सेटलमेंटाची गरज आहा आनी तांकां परमनंट एनओसी घेवन म्हाजो विचारूय आहा तांकां जे तेंची 3 घरां आसात ती घरां बांदून दिवची आनी डेफिनेटली म्हाज्या टेन्युरान तांकां बांदून दितलो. डायमंड ज्वेलरीच्या मळार नांव आशिल्ल्या ओरान म्हापशा रेजिडेन्सीत ओरा ज्वेलर्सान एक्झिबिशन कम सेल दवरला. आकर्षक आनी लेटेस्ट डिझायन ज्वेलरीचे हे प्रदर्शन सोमारा 11 सप्टेंबर मेरेन उक्ते आसतले. डायमंड ज्वेलरी आनी 22 कॅरेट गोल्ड ज्वेलरीच्या मेकिंग चार्जीसाचेर 25% सूट. प्रदर्शनात पासय मारून वचची म्हण ओराचो उलो. ओरा तर्फे तुमकां सगळ्यांक आमचे एक्झिबिशन म्हापशें जें एक्झिबिशन आसा तातूंत तुमकां इन्वायट करता. 3 दीस आसतलें एक्झिबिशन. शेनवार आयतार सोमार आनी आमचो टायमींग आसतलो सकाळचे 10:30 ते रातचे 8 पर्यंत. एक्झिबिशनाक खूब बरे बरे आमी प्रोडक्ट्स हाडिल्ले आसात स्पेशली तुमकां तुमच्या म्हापशेच्या पब्लिका खातीर आनी डिस्कावंट्सूय बरे आसात ऑफर्सूय बरे आसात. सो प्लीज एक्झिबिशनाक एकदां येवन पळयात आमचे प्रोडक्ट्स. We have products starting from 15,000 onwards and there is no limit. So please do come and take the benefit of the discounts that's going on. तेन्ना हांव 2008-08तल्यान लॉयल कस्टमर कशें ओराचे आनी हांवें तांचे कडल्यान खूब प्रॉडक्ट्स बाय केल्ले आसा. तेन्ना तांची ओराची शायन सामकी आनी कोणाकूच लागना खंयच्या डायमंड्सान. सो म्हाका तांचे प्रॉडक्ट्स खूब आवडटा आनी देर इज लॉट ऑफ वरायटी. स्टाफ तांचो सामको बरो. तुमी सगळ्यांनी पळयात तुमकां नक्की आवडटलें. हांवें बी अशे खुबशे आतां चूज केल्ले आसा आयटम हांव परचेस करतलें. गोवा प्रो लिगात FC गोवा आनी जिनो स्पोर्ट्स क्लबा मदीं मॅच 1-1 ड्रॉ उरली. धुळेर ग्रावंडार जाल्ल्या मॅचीत दोनूय टिमींनी लेवल खेळ केलो. FC गोवा 4 पॉयंटां सयत 5व्या सुवातेर, जिनो 2 पॉयंटां सयत 9व्या सुवातेर आसा. आज स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा आड चर्चिल ब्रदर्स. बेवारस सुणी वाडूंक लोकूच जबाबदार. सुणी पोसतात, पेटे जाले काय सोडून दितात. जेवण खाण मेळनाशिल्ल्यान ती आक्रमक जातात, लोकांच्या आंगार धांवून वतात. ताका आळाबंद हाडूंक लोकांनीच फुडें सरचें पडटलें. सुणी पोसल्यार तांचें आदी स्टरिलायझेशन करात. पॅट्रन माळेत फातोड्डेचे वर्जिनिया सिमॉयस. वर्जिनिया अशा 101 सुण्यांचे दिसपट्टे अन्न पाणी करता.
प्रुडंटाच्या पॅटर्न सिरीजा भितर तुमकां येवकार. आज आमी फातोर्डा हांगा SGPDA मार्केटा कडेन आसा. आज पॅटर्न सिरीजांत आमच्या बरोबर आसा वर्जिनिया सेमॉयस. ती दिसाक लागीं 100 ते 150 सुण्यांक डेली जेवण घालता. वर्जिनिया केन्नासून तुवें स्टार्ट केलें कुत्र्यांक जेवण घालता? एक्चुली चिंतोंक गेलें जाल्यार हांव 2-2.5 वर्सां सावन सुणे आनी धाकटे पपीज पणजे मार्केटान तेन्ना पासून घरा वताली, तांकां जेवण घालताली. सो इट्स कंटिन्यूअस. मेन म्हणल्यार ही जी सुणी आसात तांकां तूं जेवण घालपा शिवाय आनीक कितें कितें करता? पळय, ती धाकटी पपीज आसतना सोडटा मनीस, तांकां दुयेंस आसता, तांकां स्कीन प्रॉब्लम आसा, एक्सिडेंट जाता, तो जाता तितकें हांव ऑन द स्पॉट ट्रिटमेंट, ऑन सायट ट्रिटमेंट करता आनी तांकां क्युअर करता. स्ट्रे डॉग्सा विशीं तुजें कितें मत आसा? म्हाजें मेन इश्यू आसा की वी हॅव टू स्टेरिलायज, सगळ्याचें स्टेरिलायजेशन करपाकूच जाय, कित्याक आमकां पॉप्युलेशन कशें पण कमी करून घेवंक जाय. तर स्टेरिलायजेशन इज द मेन सोल्युशन टू दीस. धाकटे आसतना दोळे ओपन करून नासतना लोक हाडून सांडटा, रस्त्यार सोडटा, माजरां पील, सुण्या पील. तर तांकां तें नाका जाल्यार एटलिस्ट एक स्टेप घेवपा जाय न्हू. वर आनी तुजे पेटेक स्टेरिलायज कर, कापास कर, तर फुडें पॉप्युलेशन कमी जायत येतलें. थोडे कुत्रे जे आसात पळय ते एग्रेसीव जातात. सो तुमकां कितें दिसता की एग्रेसीव जाता, लोकांच्या स्कुटरींच्या फाटल्यान धांवतात, भुरग्यांच्या फाटल्यान धांवतात, चाबता, ते कित्याक लागून जाता अशें दिसता तुका? एग्रेसिवनेस कित्याक येता? एग्रेसिवनेस येता मेनली वेन ह्युमन बिंग्स तांकां कितें वायट करता, तेंचे उगडास भरपूर आहा. बट आय हॅव ऑल्सो सीन खूब एग्रेसीव डॉग्स हिंगा सोडले आहा. घरान समज तांकां तें हँडल करूंक जायना, बाजारान हाडून सोडटा. 1 म्हयन्या भितर 15 दिसा भितर हांव तांकां मोगाल करून सोडटा. तर तूं कशें व्यापता ते सुणे कडेन ते भाशेन ती पोत्तून तुका दिता. आयच्या पॅटर्न सिरीजा भितर आमच्या बरोबर आशिल्ली वर्जिनिया सेमॉयस. आयच्या पॅटर्न सिरीजा भितर इतलेंच. भीमा पाटीला बरोबर राधिका कामत सातोस्कर, प्रुडंट मिडिया खातीर. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.